नमस्कार. गोवा टुडेत साहिल नार्वेकरांचे उपकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management, Nuvei, Goa. Admissions open. कला अकादमी विषयी समितीन दिल्लो रिपोर्ट पळयला. ऑक्टोबरामेरेन त्याच कॉन्ट्रॅक्टराकडच्यान काम करून घेतले. उपरांत ताका ब्लॅकलिस्ट मुख्यमंत्री उलयलो. इराकांतल्यान मालाच्या बोटीर आयिल्ल्या एका पाकिस्तानाक कारवार पोर्टार आडयलो. ताब्यात घेवन चौकशे उपरांत धाडलो. फोन आनी हेर सामग्री जप्त. हरियाणा सावन गोंयांत हाडिल्ल्या सोऱ्याचे मोठे स्कॅम खंय वतालो ताची जाप जाय. मूळ सूत्रधार कळूंक जाय. लिकर ट्रेडर मागता. अधिकारी एक्शन मोडार. पिरणा अष्टखंड क्रेडिट सहकारी सोसायटीच्या आदल्या 4 संचालकांक इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान केली अटक. 11 कोटी फंड फ्रॉडाचे केसीत अटक. IPS IAS अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो. यतींद्र मरळकार, संजीव गडेकार, केशवराम चौरासिया गोंयांत. अश्विन चंद्रू, स्नेहल गीते, यशस्वी बी, ओमवीर बिश्नोय गोंयाच्यान गेले. आणि कर्नाटकाच्यान गोंयांत बेकायदेशीर बिफाची तस्करी करपी दोगा कर्नाटकींक वाळपय पुलिसांनी धरले. 400 किल बीफ कार जप्त. केरी चेक नाक्याचेर चेकिंगा वेळार धरले. कला अकादमी विशीं टास्क फोर्स समितीन आणि एक्सपर्ट समितीन दिल्लो रिपोर्ट हांवें पळयला. दुरुस्ती काम कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान ऑक्टोबर मेरेन करून घेतले. मुख्यमंत्री उलयलो. उपरांत खंय त्या कॉन्ट्रॅक्टराक टर्मिनेट करून ब्लॅकलिस्ट करतले. मुख्यमंत्री सांगता. म्हादे विशीं NIOच्या शास्त्रज्ञांनी दिल्लो रिपोर्ट खंय ताणें अजून पळोवंक ना. कांय दिसां पयलीं टास्क फोर्स कमिटीन कला अकादमीच्या निकृश्ट कामाचो अहवाल मुख्यमंत्र्या कडेन दिल्लो. लायटिंग, साऊंड सिस्टमीत आनी हेर गजालींनी त्रुटी आसात म्हूण समितीन रिपोर्ट दिल्लो. त्या रिपोर्टा उपरांत मुख्यमंत्री सावंतान आपली प्रतिक्रिया दिल्या. रिपोर्ट दिल्ले ते सगळे रिपोर्ट आम्ही घेतले. दोन्ही कमिटीचे घेतले. टास्क फोर्स पयली अपॉइंट केली, दुसरी घेतली. सगळी कामां रेक्टिफाय करपाक लायल्या. जे तेंच्यांनी सजेशन्स दिला, पूण तेंचो साऊंड इंजिनियर आसलो, लायट इंजिनियर आसलो, त्या सगळ्यांची सजेशन्स घेतल्या. तांकां आसा पळय ते सगळे रेक्टिफाय करपाक लायतले. त्याच कॉन्ट्रॅक्टराच्या ज्या म्हणजे टेंडरींग प्रोसेसिंगान जी कामां आसली तोच टेंडर परत करतलो विदाउट फ्री, म्हणजे विदाउट एनी कॉस्ट. ओके, विदाउट एनी कॉस्ट ती कामां करतलो. सगळ्यांची टेंडरां नासली तेज्या खातीर सेपरेट टेंडर काडलो वयतलो. आनी तेका जो फुडलो जे काम तेका कंटिन्यू करता म्हटलें पयलीं 4 वर्सां खातीर तेका टर्मिनेट करतलो ऑक्टोबराच्या उपरांत. ही कामां फक्त सारकी करून घेतलो. त्या कॉन्ट्रॅक्टराक टर्मिनेट करतलो, त्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्ट करतलो. बट त्याच्या पयलीं तेजी पनिशमेंट आसा तशी सगळी कामां करून घेवपाक जाय. तेणी जे सगळे पयशे दिवपाचे आसले पळय, म्हणजे आमी तेका पेमेंट उरला करपाचो, ताका पेमेंट करचें ना. ताका एवरी इयर कितें तरी ताका AMC करपाक काडलो. AMC करूं आनी ताका दवरिना. पुरो जाता तो बंद जालो. ताका ब्लॅकलिस्ट करता कंप्लिटली. बट कामां ऑक्टोबर पर्यंत त्याच्या कडल्यान सगळी कामां करून घेवन सोंपयता. मजगती म्हादे विशीं NIOन दिल्ल्या रिपोर्टाचेर अभ्यास करून मागीर प्रतिक्रिया दिता म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. म्हादेचे NIOचो रिपोर्ट हांव वाचता, ताच्या उपरांत रिएक्शन दितलो. NIOचो रिपोर्ट जिला सबमीट केला आनी वाचल्या उपरांत रिएक्शन दितलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इराका सावन कारवार म्हाल घेवन आयिल्ल्या बोटींतल्यान एक पाकिस्तानी नागरीक बोटी सयत कोस्ट गार्डान परत धरलो. बोट इराका सावन आयिल्ली. ह्या पाकिस्तानाक खंय कारवार बंदराचेर ताब्यात घेतलो आनी चौकशे उपरांत भारताचे सागरी शिमेवयल्या बोटी सयत परत धाडलो. बोटीर 15 भारतीय, 2 सिरियन आनी 1 पाकिस्तानी आशिल्लो. पाकिस्तान्यांचो फोन आनी बाकीचे सामग्री खंय जप्त केल्या. भारत आणि पाकिस्तान यांच्या मध्ये जो तणाव निर्माण झालो आसा त्या तणावाच्या पार्श्वभूमीचेर पाकिस्तानी नागरिकांक भारतात येवपाक बंदी घातिल्ली आसा. तशेंच भारतात जे पाकिस्तानी नागरिक आसात तांकां तेंच्या देशात धाडून दिल्ले आसात. ही प्रकरण नवीन आसतनाच इराक हांगासरल्यान जे कारवार बंदराचेर माल वाहतूक जहाज येला त्या जहाजात पाकिस्तानी नागरिक आढळून येयल्लो आसात.
या पाकिस्तानच्या नागरिकाक तटरक्षक दलान ताब्यात घेऊन तेजी चौकशी केल्यानंतर तेका परतून इराक हांगा धाडिल्ले आसात. जहाजा बरोबर तेकाही इराकाक धाडिल्ले आसात अशी माहिती आमकां मेळिल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. हरियाणाच्यान गोंयांत हाडिल्लो सोरो वतालो खंय ते कळूंक जाय. धरिल्लो ब्रँड गोंयांत सेल करपाचो अधिकार भलत्याकूच आसा. हे मोठे स्कॅम हाचो फाटल्यान कोण आसा ते कळूंक जाय. लिकर ट्रेडर्सचो अध्यक्ष दत्तप्रसाद उलयलो. पत्रादेवी कंटेनराचेर धाड घालपी त्या एक्सायज ऑफिसराकूय ट्रान्सफर मारिल्लो. समायक पत्रदेवी चेक नाक्याचेर धरिल्ल्या 3.25 कोटी सोऱ्याची सुत्रां गोंयांतल्या तळागाळांत पावल्यात. आतां ह्या प्रकरणाचेर वेगवेगळी प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात. हरियाणांतल्यान गोंयांत हाडिल्लो सोरो खंय वतालो ताचें स्पश्टीकरण जाय. हाचे फाटल्यान कोण आसा तें कळपाक जाय. धरिल्लो ब्रँड गोंयांत सेल करपाचो अधिकार भलत्या कडेनूच आसा. हाडिल्ल्यांक अधिकार ना. व्हडलें स्कॅम. ऑल गोवा लिकर ट्रेडर असोसिएशनाचो अध्यक्ष दत्तप्रसाद नायक उलयलो. सो ही जी गाडी धरल्या डिस्कवरी म्हणून जी कंपनी आसा ही हरियाणा बेस्ड कंपनी आसा. सो हांकां हे प्रोडक्ट्स विकपाचे रायट्स फक्त हरियाणा स्टेटीक आसा आनी गोंयचे जे रायट्स आसा हे फक्त प्रितेश देसाईची जी कंपनी आसा रॉयल लिक्वीड LLP ही ताजे कडेच आसा. सो आतां हांगा आमकां कळपाक लागलां की ते बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रान्सफर केली म्हणटा. कस्टम बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रान्सफर. समज कस्टम बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रान्सफर सुद्दां जर केली जाल्यार ती हांगा गोवा कस्टम बॉन्डान हाडून ताका एक्सायज परमीट मेळपाक शकना. कित्याक एक्सायजान रेजिस्टर्ड डिस्ट्रिब्युटर फॉर शिवाज रिगल, ग्लेन लेवेट, रॉयल सल्यूट हो फक्त प्रितेश देसाईची कंपनी रॉयल लिक्वीड आसा. सो अशें जेन्ना आसतना हो स्टॉक हाडलो कित्याक हो मोठो क्वेश्चन मार्क. सो हो एक मोठो स्कॅम आसा. लेट मी मेक अ डायरेक्ट एलिगेशन नाव. दिस इज अ बिग स्कॅम. इवेजन ऑफ एक्सायज ड्युटी एंड कस्टम ड्युटी ही कंपनी करपाक सोदताली काय कितें हाची चौकशी माननीय मुख्यमंत्र्यान करपाची सामकी गरज आसा. कित्याक दिस इज अ ह्यूज लॉस टू द स्टेट ऑफ गोवा इन केस इफ दे आर गेटिंग इट आउट इलिगली. सोरो विकपाचे अधिकारूच ना जाल्यार सोरो हाडिल्लो कित्याक? जर सोरो गोंयांत विकपाचो अधिकार ना जाल्यार तो खंय एक्सपोर्ट जावपाचो? सोरो हाडपी कंपनी 7 म्हयन्या आदीं रजिस्टर्ड जाला जाल्यार पयलेच इतले व्हडले कन्सेंट कशें कितें? हे सगळे प्रश्न आतां प्रकरणांतल्यान उक्तडाक येतात. मजगती पत्रदेवी कारवाई केल्ल्या उपरांत बदली करून न्हंय भागांत चेक नाक्यार हाडिल्ल्या अधिकाऱ्यान बेकायदेशीर सोरो तस्कर करपी आनी एक गाडी धरली. अधिकारी एक्शन मोडार. न्हंयभाग जेन्ना ट्रान्सफर केल्याने काल रातीक आनी ही रिक्षा धरले. ही जी रिक्षा आसा मडगांवच्यान मुंबय सॅम्पल लिकर घेवन वयताले आनी त्याचे कडेन डॉक्युमेंट त्या टायमार नाशिल्ले. आनी जेन्ना आमी हांगा येवन विचारले जाल्यार तो ड्रायव्हर म्हणटा आपल्या कडेन डॉक्युमेंट आशिल्ले आनी ते खातीर कोण तरी घेवन येता. तो मेरेन सद्या जे एक्सायज ऑफिसर जी आसात ही जी गाडी आसा ताब्यान घेतलेली आसा आनी हेची फुडली जी इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते करीत आसात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शिरगांवा श्रीदेवी लयराईच्या होमखणा दिसा चेंगराचेंगरीत सोंपिल्ले थिवी मतदारसंघातल्या 3 जाणांक फामिलींक नुकसाण भरपाई म्हणून 10 लाखांचो चेक आमदार निळकंठ हर्णकारान दिलो. ह्या दुर्घटनेत सोंपिल्ल्या सगळ्यांच्या फामिलीक दर एकी 10 लाख रुपया दिवपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिल्लें. जी शिरगांवांत गर्देंची हें जाली आमची चिंगाचेर आनी तितून आमचे भुरगे जावं आमची भावजय तितून प्राण गेलो तेंचो. ते आयज आमकां 14 दीस जाले आनी तेजी मदत म्हणून सरकारान आमच्या मुख्यमंत्र्यान आयज आमकां हाडून दिल्लेली आसा. तेंचे आमी उपकार मानता. आमदार निळकंठ हर्णकार आमकां दिवन गेल्लो आसा. जी शिरगांवां जी घटना जाली ती घटना एक बरोबर जालना म्हणजे एक ट्रॅजेडी जाली आनी ते सगळ्यांनी धास्त घेतलो आनी आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेंच्यांनी ही दुर्घटनेक जे बळी पडले तांकां प्रत्येकाक 10 लाख दिवचे केल्ले. आयज तेंचे 14वो दीस 12 दीस जाल्या उपरांत म्हाज्या मतदारसंघात 3 जाण गेले. ते 3गांयचे 10 लाखाचो आयज आमी चेक तेंच्या घरान येवन फॅमिलीक हँडओवर केले आनी आमी सांगलां की सरकार तुमच्या फाटसून आहा आनी हांव आमदार म्हणून म्हाजी तितकी जबाबदारी तेंच्या फाटसून उबो रावपाची हें तांकां हांवें जाणून दिलां आनी आमी तांकां जशें आमचे कडेन जाता त्या प्रमाणे तांकां मदत करपाची सहकार्य करपाची आनी तेंच्या फाटसून उबे रावपाची आमी तांकां उतर दिल्लें. पिर्णा अष्टगंड क्रेडिट सहकारी सोसायटीचे फ्रॉडाचे केसींत इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेलान आदल्या 4 संचालकांक अटक केल्या. तातूंत 3 जाण खंय पिर्णाचेच, एकलो शिरसयचो.
11 कोटीच्या फ्रॉडाच्या केसींत खंय तांकां अटक केल्या. आरोपा सकयल डिसेंबर 2024 इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान 11 जाणां आड केस करून तपास सुरू केल्लो. In Pirna-based Ashtgandha Cooperative Society misappropriation of fund case, Economic Offence Cell has arrested 4 accused. The arrested accused are Prakash A. Naik, Prakash L. Naik and Prakash V. Naik, who are residents of Pirna, and one Krishna Harlankar, who is resident of Sirsai. Economic Offence Cell in December 2024 had registered FIR against 11 accused persons for misappropriating fund of the cooperative society to the tune of 11 crore rupees. After 6 months of investigation, so far police has arrested 4 accused who are former member of board of directors. Mukesh Kumar for Prudent. IAS अधिकारी यतींद्र मरळकार आणि संजीव गडकर परत गोंयांत ट्रान्स्फर. यशस्वी बी अश्विन चंद्रू आणि स्नेहल गीते गोंयांसावन अरुणाचल. रमेश वर्मा, अरुण कुमार मिश्रा, सुनील आपाचिका दिल्लीत ट्रान्स्फर. IPS अधिकारी ओम सिंग बिश्नोय दिल्लीत. केशव राम चौरसिया गोंयांत. IAS आणि IPS अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो. अधिकारी गोंयसावन दुसऱ्या राज्यांत गेले जाल्यार 4 जाणांची गोंयांत बदली. तातूंत गोंयचो IAS अधिकारी संजीव गडकराचो आस्पाव आसा. गोंयचो IAS अधिकारी यतींद्र मळारकर लडाख सावन गोंयांत ट्रान्स्फर. IAS संजीव गडकर काश्मीरांतल्यान गोंयांत ट्रान्स्फर. IAS अर्जुन मोहन लक्षद्वीप सावन गोंयांत ट्रान्स्फर. IAS संतोष सुखादेव लडाख सावन गोंयांत ट्रान्स्फर. IAS रमेश वर्माची गोंया सावन दिल्ली ट्रान्स्फर. IAS अरुण कुमार मिश्राची गोंय सावन दिल्ली ट्रान्स्फर. IAS सुनील अंचिपकाची गोंय सावन दिल्ली ट्रान्स्फर. IAS स्नेहा गिट्टेची गोंया सावन अरुणाचल प्रदेशात ट्रान्स्फर. IAS अश्विन चंद्रूची गोंया सावन अरुणाचल प्रदेशात ट्रान्स्फर. IAS यशविनी बीची गोंया सावन अरुणाचल प्रदेशात ट्रान्स्फर. वांगडा हेर राज्यांतल्या आनीकूय कांय अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो जाल्यात. केंद्रीय घर मंत्रालयाच्या अवर सचिवान ह्या विशीं आदेश जारी केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. कर्नाटकाच्यान गोंयांत बेकायदेशीर बिफाची तस्करी करपी 2 कर्नाटकींक वाळपय पुलिसांनी धरले. 400 किल बीफ आणि गाडी पुलिसांनी जप्त केल्या. एका मोटारी फाटल्यान खंय घालून बिफाची तस्करी. वासीम होंगल आणि सुहील अहमद उत्तर म्हणटा तांकां अटक केल्या. चेक नाक्यार खंय तांकां धरल्यात. नमस्कार. बॉर्डर चेकपोस्ट केरी 70 हांगासर काल राती जेन्ना नाकाबंदी आसली त्या नाकाबंदीन गाडयो चेक करतना एक कर्नाटका वाटेंतल्यान गोवा वाटेन एक स्कॉर्पियो येताली. ते जेन्ना स्कॉर्पियो गाडी आयल्यांनी चेक केली तेन्ना त्या स्कॉर्पियोन 400 किलोचे इल्लिगल गायचे मांस मेळ्ळेले आसा. आणि हे जे मांस येताले ते कर्नाटकांतल्यान गोवा वाटेन ट्रान्सपोर्ट जातले. आणि हातून वसीम अहमद साब होंगल आणि साहिल अहमद अत्तर बोथ रेजिडेंट ऑफ कर्नाटका हांकां दोगांकूय अरेस्ट केल्ली आसा. सद्याची गाडी आसा स्कॉर्पियो ती वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर दवरला आणि वेटनरी डॉक्टर येवन सगळे पंचनामा करून फुडली जी कारवाई आसा ती चालू आसा. आणि हे जे ऑपरेशन केल्लें आसा ते PSI कुशाली नायक आणि ताची टीम हांच्यांनी केल्लें आसा आणि फुडली चौकशी चालू आसा. सत्तरीच्यान प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. स्ट्रीट प्रोव्हिडन्साक लागपी फुडल्या 2 म्हयन्याचे फंड एका सप्तका भितर दिवचे उतर मुख्यमंत्र्यांनी दिला. स्ट्रीट प्रोव्हिडन्साचो ट्रस्टी डोनाल्ड फर्नांडीस सांगता. स्ट्रीट प्रोव्हिडन्साक आता बायला भुरगे कल्याण खात्या कडच्यान समाज कल्याण खात्याचे पालवा सकल शिफ्ट करतले म्हूण खंय म्हायती मेळटा. ह्या फुडें बिगर गोंयकारांक ह्या संस्थांनी खंय घेवचे ना. He called us today for a meeting. He has looked into our grievances. Based on his understanding which he had with us for half an hour, we have gone much more. We have gone beyond what exactly we came for. He has assured that within the next 7 days, he will provide us funds for the next 2 months because of some
Basically, he'll be giving us from the budget, because there are some nitty-gritty left in the to be done, because there has been a change from the women and child to the social welfare. So all these things need to be notified, and if by the time it gets notified, we will be getting the money only in somewhere in August. But CM has spoken because fortunately additional Secretary Finance was there, so he suggested that we can give them an advance from the existing budget, so that the homes will not be affected. Women and child grants were coming from Women and Child Department. From this year, 1st April, the file has been transferred to social welfare. The money has been put in social welfare. We will not take any. So how many outsiders are right now in the? We have in our shelter homes. Yeah. As of now, we have 15 to 18, which we have taken a couple of years back. So we cannot just throw them out for various reasons. Which we have told him very clearly. Even if you give us the grants, we will not take any non-goans into our home. He immediately said we will write to the respective administration and tell them to take their people back. Which we have been impressing on this government last 2 years, but no secretary, director has been taking note of this. He has taken note. So I have told him, if you give me the grants, we are not going to take non-goans. Because we are having shelter homes in Maharashtra, we are having in Jharkhand, and we are going to open in Karnataka. You transfer them there, I'll take them there. For which he has called a meeting of the entire administration, and he will raise this point with the respective states. Which is a good move for us. Why should we look after them here? And why should more and more people come here? कळंगुटे शेकवाले तात्पुरता शेक घालचे सोडून फॅब्रिकेशन आणि स्टील वापरून CRZात कायमचे स्ट्रक्चर बांधतात हे बंद जावपाक जाय हे आदी कोर्टान ही गजाल सरकाराच्या नजरेक हाडिल्ली. मात कारवाय जायना. कळंगुटे कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरमान हो विशय लावन धरलो. ते आयज मिडिया मुखार आयिल्ले. अशेंच सुरू उरल्यार खंय दर्यादेगेर काबार जावंक वेळ लागचो ना. कळंगुटे तात्पुरते शेक घालचे सोडून कायमस्वरूपी बांदकामां येतात ते थांबपाक जाय ह्या पयलीं कोर्टान स्वेच्छा दखल घेवन सरकाराच्या नदरेक हाडून दितले. मात कोर्टाचो आतां अवमान जाता. एका डेव्हलपरान खंय दर्यादेगेवेली झाडां मारल्यात, थळावे उलयले. टेम्पररी शॅक्स आणि टेम्पररी हट्स आणि ह्याच्या नावार स्टील आणि फॅब्रिकेशन करून पर्मनंट स्ट्रक्चर उबे केलेली वता. तेन्ना ही स्ट्रक्चर जेन्ना बंद जातली, हे परमिशन जेन्ना बंद जातली, तेन्नाच आमची शिकेरी टू बागा जी वेळ आसा, जे CRZ 0 to 2 नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून मानता पळय, ती सुरक्षीत उरतली. नाजाल्यार ही जागा टोटली काबार जातली. बीच काबार जातलो, जे लिंगोड आसा ते काबार जातले, सँड्युन्स काबार जातले. परत आमकां एप्रोच करचें पडलें हायकोर्टाक जाल्यार ते आमी एप्रोच करतले आनी हें दाखोवन दितले. इट इज बिकम अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. It is not acceptable, and as the biodiversity committee and on behalf of the biodiversity committee, we strongly condemn such an act, and we want this guy, whoever has done this violation, that he restores this entire area back to what it was, and we are also willing to help to even plant more of this. Whatever the work which was going on, we asked him to stop, but I think 60% damage was already done within the span of from morning till evening, and तेंच्यांनी काम ते बंद दवरूंक लायल्लें तेंकां. आनी जेन्ना आमी येवन पळयलें इवन फ्रॉम आमचो बायोडायवर्सिटी बॅनूय म्हाका सांगूंक लागलो की अशें अशें जालां म्हणून. सो आमी तेंकां वॉट एवर द रिक्वायर्ड प्रोसिजर हॅज बीन फॉलोड. आयचे मिटिंगेक तेंची कंप्लेनूय आमी घेतला. ब्युरो रिपोर्ट स्टुडंट. पर्यटन खात्यान टुरिस्टांक कुंभारजुवा कालव्यातल्यान मानग्यांचे भोंवडेक अधिसुचोवणी काडल्या. टुरिस्टांक मानग्यांच्या नैसर्गिक राबित्यांचो तांचे सायट सिईंगाची एक वेगळी संद मेळटली. कुट्टाळी फेरी ते बाणास्तारी पुला मेरेन कालव्याचो वाठार क्रोकोडायल सायट सिईंगा खातीर नोटिफाय केला. इको टुरिझमाक खंय नेट दिवपाचो उपक्रम. कुंभारजुवा कालवो मांडवी आणि जुवारी ह्या दोन मुखेल न्हंयांक जोडपी 15 किलोमीटर लांबयेचो कालवो. ह्या कालव्याच्या दोशी वाटांनी मँग्रोव्ह फॉरेस्ट आसा आणि ताकाच लागून वेगवेगळी जनावरां, पक्षी आणि मानग्यां खातीर हो तांचो राबितो जाला. कुंभारजुवा कालवो गोंयांतले मानग्या खातीरचे मुखेल मूलस्थान आसून हांगासर सुमार 40 ते 50 मानगी आसात खंय. ह्या जागेतले मँग्रोव्ह फॉरेस्ट जलचर आणि पक्ष्यां खातीरूय एक म्हत्वाची सुवात. थळावे बोट ऑपरेटर्स पर्यटकां खातीर 2 ते 4 वरांच्या बोट सफारीचेर आयोजन करतात, जातून पर्यटकांक ते मानगी, पक्षी आणि फुलपाखे दाखयतात.
खात्यान काडिल्ल्या अधिसुचोवणेत ह्या बोट ऑपरेटर्सां खातीर कांय नेम आनी अटी दिल्यात। बोट ऑपरेटर्सांनी पर्यटन खातें आनी बंदर कप्ताना कडल्यान परवानगी घेवप गरजेचें। नुस्तेमारी वेवसाय संचालनालय आनी संबंधित हेर विभागा कडल्यान ना हरकत दाखलो घेवप सक्तीचें। सगळ्या बोट ऑपरेटर्सां कडेन फर्स्ट एड उपकरणां, लायफ गार्ड जॅकेट्स आनी हेर सुरक्षा साधनां आसप गरजेचें। इंजिन बिगाड वा हेर आपत्कालीन परिस्थिती खातीर आपत्कालीन बॅकअप येवजण आसपूय गरजेचें। ह्या नव्या अधिसुचोवणेक लागून कुंभारजुवा कालव्यातलें मगर दर्शन आनीक सुरक्षीत आनी नियोजीत पद्दतीन जातलें, जाका लागून पर्यटकांक निसर्गीत सोबीतकायेचो अणभव घेवपाक मेळटलो, तशेंच थळाव्या लोकांच्या उपजिविकेक चालना मेळटली। हो उपक्रम गोंयांतल्या इको टुरिझमाक नवी दिका आनी पर्यावरण संरक्षणा खातीरूय सकारात्मक पावल थारतलो। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। बुलेटिन इतल्यारूच सोंपता। हे बुलेटिन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार। फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक, टाटा प्ले ॲप, जो टी ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट। देव बरें करूं।